जोग्यान तुमकां देवा माये मोगाचो सांग जावन येता. आयज हांव नीट भाशेन उलोवंक आयलां आनी आयज तुमी ही खुशालकाय ह्या आमच्या गणेश बाबाच्या मोगा खातीर दाखयला आनी त्याच्यात मात बदल हांव उलोवंक आयलो. म्हाका खुशी जाली आनी तुका दोन आयज हांव आंध्रेच्या लोकांक आंध्रेच्या वाठाराच्या लोकांक सल्यूट मारता. वालोर मारता वालोर त्या आंध्रे भागवंताक हांव मान दाखयता आनी ही दोन उतरां हांव म्हाका उलोवन गिराणे आकार दिता देवा बापा तुज्या म्हाका उलासता. आयज हांव कितें सांगूंक सोदता काय तुमकां जायते आमी आमची उर्बा दाखयता पूण आमकां जाय ती गरज आमी करून फाटी सोदता. कित्याक करून फाटी सोदता तें तुमी चिंतून पळयात. आयज आमचें गोंय काबार जालें आनी तरी ते थोडे संपूर्ण जाल्यार ह्या बाबाक आनी आयज तुमी पळयतले आमच्या गांवांत काणकोणकर कॅरिस्माची भाटपाळ पूण हांव सांगूंक सोदता तुमकां हें गरजेचें तें ह्या विशयाचेर सांगप. कित्याक आयज जायत्या जाणांची पंचायतीची नांवां काडून उडयली. तुमी तुमगे पासपोर्ट केलेली म्हणून न्हय पूण जे कितले सादे घालपाक गेल्यात आयज कितल्या लाखांनी लोकांची नांवां काडून उडयली. भाव भयणांनो आमी चिंतूंक बरो आमी लंडनाक हांव येता हांव ताका वांगड्याक मारूंक शकना पूण म्हजी फॅमिली आसा म्हजी फॅमिली डिपेंडींग आसा तांच्यांनी ताका वोट मारूं येता आनी म्हाका ताका वोट मारूं आनी क्रिस्टन धर्माचो बाबडो वयर करूं हांव ताका लागून तुमकां मागता. कित्याक आयज आमी चिंतून चोड आनी चोड गरज आसा. आमची ल्हान भुरगीं आसात त्या भुरग्यांचे लोक काडात आमचें जिवीत लागीं पावलेलें आसा पूण तांच्या फ्युचरा खातीर आमी कितें करूंक जाय हें आमी चिंतून चोड गरज. आयज हो एक मनीस दिसता गोंयच्या खातीर आनी हो आमचो चोर तवडकार बसून घे बसून घे बसून घे बसून घे गिरेश विश्वजीत म्हणटा गिरेश मदन जाला मदन तो मदन जावंक ना ताका गोंयकारांची मोगाची गोंयच्या मोगाची तो तांतून दाखयता आयज 5 वर्सां भोगली पूण फुडा फुडा आमच्या क्रिस्ती वाठारांत पळयलो आमच्या ह्या लोकांच्या आदारान तो आयज आमदार जावन पावलो. विस्वासी रावलो ताका जायते तुमचे लोक येताले बीजेपीन ताका निवडून दिवंक जायती कोपीच केली पूण भाव भयणांनो घडोवंक ना आनी घडचें ना आनी ते आंध्रे केन्ना ना आयज हांव मागता भागवंत फ्रांसीस शाराको आधार ताका फावो जावन आयज गोंय बोस चलवता आनी तेच्या फाटल्यान हेणें आपली तोफी करून ते गोंय थांबून आनी त्यान तुमी रागार जावचे न्हय. ही दोन उतरां सांगून आमी ह्या 2027 ह्या इलेक्शनाक आमची जी कोण पयली आसा ब्रँडिंग पयशाचें कोण उच्च न्हय मनीस कोण सांबाळचें आनी मनशाक सापोर्ट करचो ज्याचो पक्ष वयर काडूं ह्या म्हणजे निमणे तुमकां सांगणें दोगूय बरें भाशेन आयकलें देखून ताका थँक्यू. विवा गुड्डो
चोडके बरें करूं म्हज्या दिसता तुवें बरी दोन उतरां सांगली म्हणून थँक्यू. आता तुमच्या फुडें येता एक प्रोफेशनल म्युझिशियन ताणें सुर्गेस क्रीस पेरी बरोबर वाजयला कांताराच्या बँडांनी तो आदी एकदम हुशार असतो. आकाशवाणी पणजी गोंया स्टुडियोन ताणें नोकरी केल्ली आनी आयज तो UK PFL मास ऑपरेशनल म्हण आपली सर्वीस दिता. आयकूया ताचें कांतार विवा गोवा आनी ताचें नाव कोण आसा मिली क्रूज फर्नांडीस. There's a little technical fault over there. They are going to take it once again. So please bear with us.
आता तुमच्या फुडें येता घेवन एक ट्रिओ अँटनी ते बेतलबाजी ताणें जो ट्रिओ कंपोज केला त्या भायर ताका सांगात दिला एल्विस रॉड्रिगीज आनीक बाय सिया पिंटो एल्विस रॉड्रिगीज जावन एक बऱ्यांतलो बरो ऑर्गनायझर आनी यूके एकदम उमेदीचो कलाकार जायत्या तियात्रांनी ताणें वांटो घेतला आनी घातलाय म्हणलें तुम्ही डान्स करता मानता ट्रिओ घेऊन अँटनी बेतलबाजी कांडली कामाला स्टेज मोठ्या ताळ्यांनी तुम्ही मस्त
तो उजो आणि तो गायला अँटनी बेतलवादी बाय हेल्सिया आणि आमचो हेल्थ दिसता आता ह्या फुडें आता एक सगळ्यां गाण्याचो आर्टिस्ट आणि तो येतो गोंयकारांनो गोंय सांबाळा तुम्ही मोठ्या थोड्यांनी जागा येवजण दिवचो कारण बेंगळुरू जावन आसा एकदम फामाद आर्टिस्ट आणि ताची कांतरां एकदम आमी सगळेच विचार करतात बेंगळुरू प्लीज टेक द स्टेज स्टेज इज योर्स
आमच्या मराठी कलेचो सत्कार करतात देखून मागता बाब गिरीश बोरकार घेऊन बाब इंटरनॅशनल कोऑर्डिनेटर सायनस सुआरेस प्लीज bring our MLA on the stage. We have to this machine. आता Ashley Mascarenes एक पासून जागा फुलांचो तुला मिळतले. Please come forward. आता आमचो कोऑर्डिनेटर of Zainul Suarez friends on आमच्या मुखेल पाहुण्याक तुझे सगळ्यात दिवचो. ट्रॉफी आमच्या आमदाराक भेटोवची. आम्ही ट्रॉफी ताका दितात कित्याक तो जावन आसा जैतिमत गोंयकारा पासो. तो जावन आसा जिखलो मनीस. आमी केन्ना उपरांत जिखतात आनी आमकां ट्रॉफी मेळटा. आयज आमचे मदें जिखलोलो आमदार आसा MLA गिरीश बोरकार. Jodita Mascarenes, can you make your big hand to गिरीश बोरकार?
Vini Travaso. A big hand to Emmanuel Uso. Madam, Aditya core committee members. Simon Waris, still here. Salazar Souza, please come on the stage. आणि जे कोण आजी जे कोऑर्डिनेटर असलेले ताणी आमकां भरपूर वाव करून आपलो सपोर्ट केला ताणी स्टेज Inácio Romualdo Rio, John Alexander Clayton Menezes, Clinton Menezes, Dennis Hilbert, Hilbert please come on the stage. Joseph हे जावन आसात जायते पार्टीस एका खान मारून आमकां वालोर आमची सपोर्ट करपी हे सगळे कोडेनात आमचे आर्टिस्ट सोफी तुका विसरूंक ना यो तूं भितर क्रिस्तो इज क्रिस्तो मिसिंग क्रिस्तो सोफी काम डावन इश्टानो हो प्रोग्राम फुडें हाडूंक आमच्या सगळ्या वांगड्यांनी आमकां भरपूर सपोर्ट केल्लो आसा आनी तेच भाशेन आमी तुमचेय आभारी कारण तुमकां लागूनच हो आखोच प्रोग्राम सक्सेसफूल जाल्लो आसा. एल्विस प्लीज कम ऑन द स्टेज. तुम्ही सगळ्यांनी ताका मोठ्या थाळयो मारून ताका योगात त्याला तेच भाशेन कशें बोलचे थँक्यू बरो म्युजिकल शो तयार केला साऊथ हॉल सो तुम्ही घट्ट जाल्यार तुमच्या लागीं वेळ आसा जाल्यार मुद्दम वेळ काडून तुम्ही साऊथ हॉलाचे 4:30 ताचो हो प्रोग्राम सुरवात जातलो सांजेच्या 4:30 वरां आनी तो जावन आसतलो फ्री शो. हांव मागता सगळे डिग्निटरीज टेक युअर प्लेसीस बॅक टू द प्लेसीस वेर यू कम फ्रॉम आनी हांव मागता आमच्या आमदारां आमचो आमदार तुमकां आपलो विचार मांडटलो आनी तुमकां आपली स्पीच दितलो. मातशी रिक्वेस्ट करता ऑर्गनायझरा कडेन की आमचे दोगूय जे कातारिस्ट आसा कोण सॉंग्स उरल्या तांकां पयलीं म्हणून कारण कितें आसा की फाल्यां स्पीच जावन मागीर कोण आसत नासत सगळे वचपाक हें करतले प्लीज हांव रिक्वेस्ट करता 5-10 मिनटां मातशें वेट करा. सो हांव मागता ऑर्गनायझरा कडेन की दोगी आमचे कातारिस्ट कोण आसा तांकां पयलू म्हणून तेंचो जो हें आसा तें कामार करूनी मागीर मुद्दम तुम्ही इतले वेगळे रावल्या एक थोडोसो वेळ हांव चड वगत काडपाक थोडोसो वेळ रावचो हांव म्हाजी रोखडी स्पीच चालू करता. हे जावन आसा पयलेपण आमच्या आमदाराचें आनी हाकाच लागून गोंयांत आमचें सिगूर जातलें. आतां तुमच्या फुडें येतलो एनास वालीस तोय आपले विचार तुमच्या फुडें दवरतलो आपल्या कातारांतल्यान. He's come all the way from Goa, Enas Walis.
कांतार थेरपेंतूच जाला कित्याक आमदारान रिक्वेस्ट केला हिना साक म्हणपाक सो चड ताका थाव येवजावनी कित्याक हें कांतार चड धरून साकर करपी विलेज कोर्टार Quella che stanca morta dormi Poi a gloria lezione già di tani Mire già già buru buru Olo gawa gawani Oro yukarilo Sokra glogani Quella Antolo e Temlindaka Ora mi siamo fatti Goro e Namaka Ulo i katte Podiu Lokvalor Tidak Amkam Otlo Amkar Mero Ajai Logra Quella e Oya tulo ketina kata, bile pikto eklon botanaga. Uglu bayre taka horta, doi astana dohota, kache ukar ke dis visro taka, kache ukar ke dis visro taka. Kati uenyo lagona Agagat ke kaulia bogor raona Chennai taimachi pasut Kaka kobor asona Nilong pasut kaka susreg merona BJP auja goya Untan katolo kore kut asa upai Opposition koile Namuk tae ektai daina dorgoye kabar multom jai 27 arji kut aduk jai Arji ka anna dorgoye kabar Mandawari Gulpot Mandalo, Avoli Gulpot Mandalo, Mariano Lawrence, आणि 1994 वर्षात अवॉर्ड
आता निमणो तो आपलो शिवकला कोचच्या आधी तुलबोधन म्हणटा आणि इट्स अ ग्रुप सॉंग उपरांत तुम्ही आयकतले एकूच आवाज वीरेश गोरकार मागता तुमचे सगळे टायम तुम्ही तुमची सिटा सोडून वचन रावच्या देव बरें करूं ह्या आमचे महादेव दुर्पदा आजकाल उणें जायत गेला पूण बाबा लॉरन्सान ती सांबाळून दवरल्यात आनी यूट्यूब चॅनलाचेर तुमकां ती आयकूंक मेळटा हे ट्रेडिशनल सॉंग्स तो जमा करून दवरता आपल्या उल्हासाक गोंयकारांच्या उल्हासाक म्हाका दिसता आमी ही दुर्पदा ट्रेडिशनल आमी तुमचे मुखार घालच्या आदी आमचे जावन बापवेशची स्पीच आहा आनी घरा वयता कित्याक आमी एंडींग करता चोल या घरा या आनी घरा वयता येना ग्रुप परफॉर्मन्स मातशें आमकां अशें क्लासीक जाता ट्युनिंग कॉम्बिनेशन जावपाक आमी चड प्रॅक्टीस मारूं तरी पूण आमकां जाता तितले बरें आयकूंक शकता
तुमकां सगळ्यांक चोडा चोडा मोगाचो देव बरें करूं. तुमी जायतो वेळ सारलो गिरीशाच्या बराबर हो आमचो संगीताचो खेळ तुमी पळयलो आनी आमी आमचो चड मोलादी तुमकां सगळ्यांक हो क्रमांक करच्या आदी देव बरें करूं म्हणटा. आमचो इंटरनॅशनल UK तसोच ह्या इंटरनॅशनल गांवांनी आमचो गॉड इन इंडिया सायनस वारीस तशेंच आमचो एक बहुत कालो बिरी करपाचो वोट ऑफ थँक्स दितलो. आमी आमच्या वेळेचे भाशण आयकया आनी बरे भाशेन सेफ्टी राया. देव बरें करूं. तुमकां कोणाकूच आयज मेळोंक जावंक ना विलीक फुडकारान फाल्यां तो गोंयकाराचो 12:30 गोपारान प्लीज फॅमिली आसा ताच्या उपरांत तो तुमकां मेळोंक शकता. तुमकां उपरांत थोडो फोटोग्राफी काडप वेळ मेळचो ना कित्याक हें फॉल फक्त आमी दिवंक पडटा. सो तुमी चड गर्दी करचे न्हय. तुमकां फोटो काडूंक जाय जाल्यार थोडे काडचे पूण बेगीन बेगीन आमकां चड वेळ मेळपाचो ना ह्या हॉलाक. चला मागता सायनस वारीस आनी बिरी प्रवासो तुमकां थोडी आपली दिलवासी उतरां सांगतले. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा हाजीरा सगळ्यांक आनी स्पेशली विरेश गोरकाराक थँक्यू वेरी मच. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनीक म्हाका दिसता पयलीं फर्स्ट टायम हांव एस्ट्रोनॉमी म्हाका रिप्रेझेंट करता. आनी
दुसरी म्हणल्यार गोंयांत आतां आमच्या गोंयांत एक सांगपाचें म्हणल्यार एक इतिहास उरलेलो आसा की हेचो की आमचे मध्ये एक हेचो आमदार आसा की 20 गोंयकारांच्या मतांनी निवडून येयलो आसा आनी असली हिस्ट्री कोणें केन्ना केलो ना. सो ही दोन प्रसंग म्हाका गणेश बाबाक म्हाका म्हणपाक दिसता. थँक्यू वेरी मच. हांव सगळ्यांक दिनवासता आमचो सायनो युकेचो कॉर्डिनेटर सगळे हें करपाक आमकां सदांच तेंको दिला आनीक बाब सायनो सदांच मुखार रावता. त्या पासून हांव सायनो सुवाळेसाक युके कॉर्डिनेटर म्हूण काळजांतल्यान दिनवासता. तशेंच सगळे मेंबराक आमच्या युकेच्या मेंबराक जे फोकस घेवन हो आमगेलो इव्हेंट आयज घडला. बाब लॉरेन्स इतलो फोकस घेवन हो सगळे कार्यक्रम घडपाक आनी देव बरो करूं म्हणटा. तशेंच आमी रॅफल घातलेलो त्यो रॅफल भोगयले 40 जाणांनी रॅफल भोगयले आनीक रॅफल काडटल्याक आनीक रॅफल भोगयतल्याक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं. म्युजिकल शो आमचो बँड वाजयतल्याक आरमान आनीक गाब्रियल आरमान स्टीवन सिल्वा आनीक आयवन आनीक सगळ्या आर्टिस्टांक आमकां सगळी फुकट तेणी कांय चार्ज करना आसा खात्री पडले. तांकां लागून काळजांतल्यान सगळ्या आर्टिस्टांक देव बरें करूं. कमिटी मेंबर आमगेले सगळे सायनो लॉरेन्स एंटनी हांवें व्हडला भशेन आनीक हातून मॉम आनीक आमगेलो मुजो कायनान तांकां आनीक उगडास कोता आमगेलो बाब क्रिस्टो हिल्बर्ट बाब मोइसेस सदांच उल मारल्यार सदांच येता. तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमगेले बाब क्लेटन व्हिडिओग्राफी आपलो करता आनी 20 लाख थँक्यू म्हणटा. तशेंच हो प्रोग्राम आमकां घडोवन हाडपाक आमकां बाब एल्वीस सावथोचो आनी वेन्सी सदांच हाडल्या रावन सगळो आपलो तेंको दिता. वेन्सीक हांव आनी वेन्सीसाक आनी तशेंच हॉल हाडून दिला ताका हांव बरें करूं म्हणटा. आनीक आमकां स्नॅक्स आनी स्पॉन्सर केला बाब रिटन आमकां स्पॉन्सर केला. तसोच सायनोन आमकां चायेचे सगळे आनी वेन्सी आदवकर तशेंच बाय देवदिता आमगे लॉरेन्स मास्टराची मिसेस. सो आमकां कसलेय कामाक ते पावता आर्टिस्टाक आमकां जेवण सगळें तयार केलां ते फोकस घेवन आजी पासून वावरता बाय देवदिता. आनी निवडे सगळ्या म्हज्या गोंयच्या मोगाच्या गोंयकारांक देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तुमी येयली आनीक आमगेले प्रोग्राम सोबयलो तेका लागून हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी हांव एकूच सांगपाक सोदतां सगळीं गोंयकारांनी एकठांय जावपाक जाय. तशेंच आमगेलो रिओ एकदा आसा आरमान आसा सुद्दां आमचो बाब दामास आनी सगळ्यांक आमच्या मेंबरांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनीक कोणें चुकून उरलो जाल्यार आमगेलो देवेन सदांच बॅकग्रावंडाक देवेन खबर ना देवेन सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. हो काळजांत आमच्या आजीचो उजो पेट्टा हे रेवल्युशन आमच्या काळजांत आमी पेटोवया.
आनीक हो उजो आमी सदांच मुखार व्हरया. आयज आमकां मनोज परब गोंय सांबाळपाक आनीक माय सांबाळपाक आमचो सदांच वार करता. मेनली हे जावन आमचे बरे राखणदार गोंयचे आनी हे पळय गिरेज पळय आयज आसा हे आमगेले सगळ्यांगेले एक देवान दिल्लें फळ. आमच्या सगळ्यांच्या पोस्टांचे फळ हे आमकां देवान दिलां. हांव हे घालता हांव 22 देखून आमी मुखार सरया आनी आमगेले गोंय आमगेले गोंयकारांच्या हातीक दवरया. सोमच्या आधी तुमच्या मुखार येतो गिरेश बोरकर आणि गिरेश बोरकर ते लोकां सांगूंक सोदता. थोड्या दिसांनी हांव ताच्या सांगाताक आसा आनी आमी सगळे समेस्त ताचे बरी रातची 1 वर जाली जाल्यार लेगून तो म्हणटा राव वचो नाका. ताका हुस्को गोंयचो कितलो आनी होच आवाज तो असेंब्लीक पावला. ताका लागून भोव तरेनी ताका आमी माचयेर रावचो हो उलसो सादर सगळ्या मान्यमाते लोकांक आनी पयलू तुमकां सॉरी म्हणपाक सोदता. कारण म्हाका माचेर हाडलो पूण एक रिस्पेक्ट असो आमचे जे कातारिस्ट आसा कित्याक गेले ते फावट म्हळ्यार स्विडन अशेंच जालें की मागीर थोडे जाण वचपाक लागले. सो म्हाका ते बरें दिसना पूण एज अ रिस्पेक्ट म्हणून हांवें दोनी कातारिस्टांचे दोनी जे हे आसा तांकां पयलू उलोवपाक लायलो. पूण म्हाजे तर्फेन तुमकां सॉरी. आनी आयज म्हाका ह्या प्रोग्रामाक मातशी बसकाय घेवया सगळे बरें दिसना. हो मोग तुमी जो दाखयला तो खूब व्हडलो आसा आनी सगळे आयज जमले आयज गोंयच्या मोगाक लागून ह्या हातीच्या मोगाक लागून. आनी हो जो कार्यक्रम जो कोंकणी म्युजिकल शो ऑर्गनायज केल्लो आसा द गोवन निजाचे गोंयकार ह्या पंगडान तांकां बरें काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणून सोदता. तशेंच आजची फॅमिली टीम जी सदांच वावुरता सदांच कॉल करून जो आपल्याचो मोलादीक वेळ जो ह्या रेव्होल्युशनाक ह्या क्रांतीक दिता तांकां परत एकदा देव बरें करूं. आयज आमचे गोंयकार ल्हान तशे तरणाटे तशे जाणटे सगळ्या ह्या हॉलांत उपस्थित आसा. एक गोंयकार म्हणून एक गोंयचो मोग म्हणून आनी गोंयकारांचो जो मोग आसा तो मोग आमी सदांच पळयता. देशांत खंय वचूं राज्यांत खंय वचूं जावं परदेशांत वचूं जेन्ना आमी मोगान उलो मारतात तेन्ना गोंयकार आपुलकेन फुडें सरता. आनी ती आपुलकाय आयज आमकां हांगा ह्या वेंबलीच्या शारांत दिसता. खूब उमेद दिसता की तुमी सगळे एकठांय जाल्ले आसा. एक गोंयकाराचो जो उलो आसा त्या गोंयकाराच्या उल्याक तुमी फुडें येयल्ले आसा. तुमकां खरेंच काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. माय बाबाचो युवकार आमी जेन्ना रेव्होल्युशनरी म्हणटा आनी रेव्होल्युशनरीची क्रांतीची सुरवात जाली ते सुरवातीक खुबसो सॅक्रिफायस सगळ्यांक दिवचो पडटा. आनी तो सॅक्रिफायस जेन्ना आमी स्टार्ट केलो म्हाका याद येता ते दीस जेन्ना आमचो रेव्होल्युशनरी काउन्सिलाचो फाउंडर मनोज परब तसोच विश्वेश नायक आमी एकटेपणान जेन्ना पॉलिटिकल पार्टीक लागली एक रेव्होल्युशनरी स्टार्ट म्हणल्यार आमकां दिसतालें की गोंयांत कितें तरी बदल घडपाक जाय. आयज करप्शन जो वाडलो आसा त्या करप्शनाचेर आवाज उलोवपाक जाय. आयज गोंयचें निसंडान जाता गोंय कशें सोंपता तेजे बाबतींत उलोवपाक जाय. खुबशे ओल्ड एज जे लोक आसा ते उलयतात
पण यंगस्टर्स खूप कमी आले, म्हटल्यार यंग जनरेशन, न्यू जनरेशन खूप व्हेरी लेस. ते खूप उलोवपाक सोदताले बिकॉज वेरियस रिजन. सगळे आपणाच्या जिवनातले करियर करपाक लागले, कोण एन्जॉयमेंट करपाक लागले, कोण आनी कितें करपाक लागले. त्या टायमार आमकां एक जातालें की आमचो करियर करचो, आमी खंय फुडें वयचे. पण एक दूख दिसतालें की प्रत्येक दिसा गोंयकारांचे अन्याय जाता. गोंयकारांक जी कामां जाय धंदे जावं जागे मेळपाक जाय ते मेळना. आयज आमच्या भुरग्यांक कित्याक म्हळ्यार म्हाजे पिरायेचे कितलेशे भुरग्यांक हांगा येवचे पडले. म्हाजे क्लासमेट आसूं, कॉलेजमेट आसूं, तांकां परदेशांत UK जावं फ्रांसाक जावं आमचे अरब कंट्रीज USAक अशे तारवटी अशे कितलेशे कडेन वयचे पडले कामाक लागून, धंद्याक लागून. तेन्ना हांवूय म्हणटालो की कित्याक लागून वयता. तेन्ना खूब जाण उमेदीन आमच्या स्कुलान पासून आमचो आवय बापूय भायर आसा, आपूण वयतलो हे उमेदीन आसताले. पण आमी चिंतताले की गोंयांत कितें जालां. गोंयांत खुबशे जाण येता, गोंयची जमनी खाता, गोंयकारांक काबार करता, लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन जाता, करप्शन जाता, कितें काम करतले जाल्यार पयशे जाय. हे सगळे आमकां तकलेक मारले कित्याक आमचो यंग ब्लड, आमचो फ्रेश ब्लड हे आमी पळोवंक नासले. कित्याक आमचे आवय बापूय जेन्ना आमकां सांगताले तेन्ना एक बरे गोंयाच्यो गोश्टी सांगताले, काणयो सांगताले, स्टोरीज सांगताले. जे बरे गोंय आमी पळयल्ले, जे आमी शेतांनी वयताले, आमी दोंगरांनी वयताले, भाटांनी वयताले, आमी नुस्त्याक वयताले, गरोवपाक वयताले. सो हे सगळे गोंय आमी बिचांचेर न्हावपाक वयताले. हे सगळे बरे गोंय आमी पळयल्ले. पण हे जाता आयज कशें काबार जाता, कशें पोल्युशन जाता, कशें सोंपता हें पळोवन आमकां खंय तरी काटो फुडलो, आमकां कितें तरी जालें. आनी त्या तितून आमी एकटे येयले. आमी खुबशे जाण सोशल मिडियाचेर पळयलो, सोशल मिडियाच्या वयल्यान भायर सरले. थोडे कमेंटूय घालताले. जेन्ना आमचे एकजूट जाता म्हळ्यार एकटे दिसता, सगळ्यांचो एक आयडियोलॉजी कशी दिसता तेन्ना सगळे एकटे जाता. तशें आमी तिगूय जाण मनोज जावं विश्वेश जावं हांव स्टार्टींग एकटे जाले. म्हाका याद येता की जेन्ना हांव कामाक लागलो तेन्ना मनोज जावं विश्वेश त्या टायमार रातचे लेट जाताले. एक म्हाजें काम सुट्टा म्हटल्यार 8 जाताले, केन्ना 9 जाताले, केन्ना 10 जाताले. पण ते भायर रावताले कित्याक आमकां टायम मेळनासलो. केन्ना केन्ना म्हाका संडे आयतारचेंय काम आसतालें. हांगा तुमी कितलेशे जाण आयतार शेनवारूय काम करता, तशें म्हाका आयतारचेंय काम आसतालें. सो टायम खूब कमी आसतालो. रातचे वचून घरा न्हिदपाचें, परत सकाळीं कामाक येवपाचें. सो जेन्ना रातचो टायम मेळटालो तेन्ना ते दोगूय बाबडे भायर रावताले. त्या टायमार हांव तांकां मेळपाक वयतालो. खंय गार्डनांत आमची बारीकशी मिटींग जाताली, कितें करपाचें फुडें. प्रत्येक जे आसलें तें आमी डिस्कस करताले की कितें करपाचें फुडें, कशें व्हरपाचें. कित्याक तेन्ना कांयच नासलें, रिसोर्सूय ना, आमचे कडेन कांयच ना, फक्त आमचे कडेन आवाज आसा. आनी तेन्ना आमी उलोवपाकूय नकळो सारकें. एक जील आहली की बाबा बाय गोंया खातीर कितें तरी करपाक जाय. आमी आयज ह्या स्टेजीर भाशण दिता. हांव केन्नाच तुमकां सांगता, हांव केन्नाच भाशण दिना. स्टेजीचेर केन्नाच चडनासलें, स्कुलान कॉलेजीन खंयच चडनासलें. पण एक दिसतालें की गोंया खातीर कितें करूंक जाय. म्हणून आमी वचोन खंय गार्डनींत, खंय रेस्टॉरंटांत, खंय भायर वचोन आमी उलयताले की कितें करपाक जाय, कितें जालां, कितें चलता, न्यूज कितें आसा, कशें आमी संघटीत हाडप, कशें एकटे हाडपाक शकता, कशें आमी ऑर्गनायज करपाक शकता. हें आमी स्टार्ट केलें. जेन्ना उलयता एक बारीक बारीक इश्यूज आमी घेवपाक लागले. आमी पयलू स्टार्ट केलें एग्रीकल्चर हितून, कित्याक एग्रीकल्चरान पॉझिटिव्ह वेन लोक येतले. मागीर आमी स्टार्ट केलें वुमन्स एम्पावरमेंट, तितूनय पॉझिटिव्ह वेन लोक येतले. मागीर आमी स्टार्ट केलें क्लिनिंग ड्रायव्ह जावं ट्री प्लांटेशन ड्रायव्ह. अशें करून आमी उदरगत कशी करपाची, लोकांक कशें एकटे हाडपाचें, एंटरप्रिनरशीप, करियर गायडन्स हें आमी सुरवात केलें. जें करून आमचे तरणाटे, आमचे भुरगे, आमची बायलां ही एकटे येतली, आमचे शेतकार एकटे येतले. नुस्तेकारांचो कोर्स हें आमी स्टार्ट केलें कित्याक कनेक्ट जावपाक लागलो. जेन्ना आमी स्टार्ट केलें तेन्ना लोक कोण येवपाक लागले, मेळपाक लागले. आमी खुबशे सेशन्स एटेंड करताले. आमी दुसरे कडेन वचून आयकताले, लोकांचें जाणून घेताले कितें जाय. आयज खूब जाण म्हणटा, थोडे कमेंटूय मारता, विजेश भायर येयला आनी बेश्टो भोंवता, हें पळयता, तो हांगा येवन कितें करतलो. हांव तें याद करून दिवपाक सोदता की आमी जेन्ना स्टार्ट केल्ली आमी तशीच स्टार्ट केल्ली. आमी स्टार्टिंगच्यान वचोन शिकताले की बाबा हें कितें आसा. आमी कोण एक्सपर्ट न्हू आनी हांवूय कोण एक्सपर्ट न्हू. आयज
आयज डिफरंट फिल्डान आसा, डिफरंट फिल्डाचे लोक हांगा आसतले, त्या फिल्डाचे लोक एक्सपर्ट आसा. मात त्या एक्सपर्टांचे कडल्यान आमचे कडेन 500 जरी नॉलेज मेळ्ळी ना ती नॉलेज आमी फुडें व्हरपाक शकता. आनी ते करून ते रेव्होल्युशन आमचें स्टार्ट जालें. त्या रेव्होल्युशनाक आमी पेस केन्ना गावलो तो म्हणजे पर्सन ऑफ गोवन बिल. आमी आवाज देत रावले, आमी उलोव मारीत रावले, लोकांक सांगपाक रावले. जेन्ना आमकां खुबशे एडवायस आमच्या जे नोन पर्सनॅलिटी आसा, आमचे एडवायजर्स आसा, बरे लोक जे गोंया खातीर झुजले, गोंया खातीर काम केलें, पण त्या टायमार तेंचे कडेन यश मेळोंक ना. मात तांकां दिसपाक लागलें हे तरणाटे, हे भुरगे कितें तरी करपाक शकतले गोंया खातीर, कितें तरी आवाज करपाक शकतले. आनी त्या टायमार हे डिस्कशन जेन्ना जायत रावले, गोंयकारांचे अन्याय जाता, आमी इश्यूज घेता, रस्त्याचेर घेता, रस्त्या भायर घेता, मार्केटांत घेता, मार्केटाच्या भायर घेता, गांवांनी घेता, गांव राखपाचें घेता, तेन्ना हे एक्सपर्टान आमकां सांगपाक लागले अशें जावपाचें ना, हें जें चल्लां अशें चलपाचें ना, हितून कितें तरी आमकां करचें पडटलें. आनी त्या हितून जेन्ना आमी सगळे एकामेकाक कितलीशी डिस्कशन रावंड टेबल जाली, तेन्ना त्या हितून आमकां एक जो गिफ्ट असो गावलो, जो गिफ्ट म्हणटा हांव, कित्याक हो गिफ्ट म्हटल्यार आमी सगळे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन. आयज हांगा सगळे जमल्या कित्याक लागून, कित्याक आमी पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन निजाचे गोंयकार. हे निजाचे गोंयकार हे उतर आमी खूब फावटी म्हणटा, पूण कोण तो निजाचो गोंयकार? आयज भायरसून स्टेटीच्यान येता, गोंयांत रावता, गोंयच्यो जमनी हाडपता, गोंयचे धंदे खाता, गोंयचे कामां खाता, गोंयचे स्किमी खाता, तो निजाचो गोंयकार? एवरी टायम आमी वयताले आमकां काम मेळनासलें. उदक बाबान सांगलें की आमकां 30 वर्सां जाली एम्प्लॉयमेंट घातलें, पण 30 वर्सांनी आमकां आजून पर्यंत एम्प्लॉयमेंटाचें कांयच येवंक ना. पण एम्प्लॉयमेंट घेता कोण? तो निजाचो गोंयकार काय आमी निजाचे गोंयकार जे आयज हांगा येयल्ले आसा, ह्या परदेसांत आपली पोटां भरपाक येयल्ले आसा? हो प्रश्न पडटालो. आनी तो प्रश्नाक लागून आमी त्या टायमार निर्णय घेतलो की हो कायदो वचपाक जाय, कितें तरी कायदो येवपाक जाय. त्या कायद्यान आमकां एक अम्ब्रेला कशी आमकां प्रोटेक्शन मेळटलें, आमची आयडेंटिटी, आमचें अस्तित्व जें आसा तें राखपाक प्रोटेक्शन मेळटलें. आनी त्या टायमार हो गिफ्ट असो आमकां पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन मेळ्ळो. खुबश्यो डिबेटी जाल्यो, खुबशे उलोवप जालें, लिटरेचर, बाकीचे सगळे फिलॉसॉफी, सगळ्यांनी खूब कितें कितें सांगलें. पण एक आयडियोलॉजी आसली, एक थिंक पॉयंट आसलो. तो थिंक पॉयंट म्हटल्यार गोंयकारांचेर अन्याय जाता, तो गोंयकारांचो अन्याय भायर पडपाक जाय आनी रायटफूल अप्रोच टुवर्ड्स गोवन्स ही मेळपाक जाय. जेन्ना आमी स्टार्ट केलो तेन्ना खुबशे अवेरनेस मिटिंग्स गांव गांवांनी वचून, जशें आयज आमी हांगा येयल्ले आसा, हांव कितलेशे वेळा आतां युकेन पावलो, तशें आमच्या गांवांनी आमच्यो मिटिंग जातल्यो, वाड्याचेर मिटिंग जाताल्यो, लोकांक अवेरनेस करताले. आमकां खबर नासलें, बारीक बारीक मिटिंग्यो. बट पयलो आमची जी मिटिंग जाली ती म्हाणवले ह्या गांवांत पोगो रॅली म्हणून जाली. आमकां खबर नासलें की कोण येतले, कितें येतलें. आमी सोशल मिडियाचेर जाल्ले, सोशल मिडियाचेर पे करताले. पण हांव तुमकां सांगता की जेन्ना त्या म्हाणवले रॅलीक 4000 मायज लोक त्या रॅलीक येयले, गोंयभरांतल्यान दुसऱ्या काना कोपऱ्यांतल्यान येयले, तेन्ना एक उर्बा वाडली, एक उमेद वाडली की हय गोंयकार आसा, गोंयकारांक जाय हें पोगो बील, गोंयकारांक दिसता की ह्या पोगो बिलांत कितें तरी आसा, ह्या पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनांत कितें तरी आसा. आनी त्या टायमार हो आमचो गोंयकार एक नेटान आनी एक उल्यान उजो म्हणपाक लागलो की हय आमकां हें पास करपाक जाय, हें फुडें हाडपाक जाय. ती आमकां जो जोश गावलो, ती आमकां उर्बा जी गावली, ती आमी गांवा गांवांनी गेली, आमी सांकवाळे रॅली गेली, आमी अंजुणा गेली, आमी कितलेशे गांवांनी आख्या गोंयभरांत आमी पावले. आमी म्हापसा, आमी पणजे, ह्या प्रत्येक कडेन हो उलो घेवन पावले आनी लोकांक अवेरनेस करपाक लागले. इट वॉज नॉट इजी, खूब डिफिकल्ट जालें, खूब त्रास जाले. कितलेशे भुरग्यांचे, कितलेशे लोकांचे, कितलेशे गोंयकारांचे, साबार गोंयकारांचे सॅक्रिफायस ह्या जर्नीन आमकां दिसले. आपल्या आवय बापायक सोडून, आपल्याची फॅमिली सोडून, आपल्याचो काम धंदो सोडून, थोड्यांनी कामां सोडली, कोणाने धंदे सोडले. आमी हांगा आसा तितलेच तूं आयज कितलेशे जाण ह्या रेव्होल्युशनान सॅक्रिफायस करता. आयज मनोज परब जावं, विरेश बोरकर जावं, श्रेष्ठ नायक जावं, आनी कोण हे इतलेच ना, कितलेशे जाण आसा. हांव उदक पळयतालो की हांगा आसा 2-3 दीस जालो, सायनो आमचो सुवारीस जेन्ना स्टार्टिंगच्यान तो आमच्या कडेन आसा, तेणें पळयलें की आमचें कितें करपाक सोदता, ताका एक विजन लायक जालें. तेणें आमकां कॉन्टॅक्ट केलो आनी तेणें कॉन्टॅक्ट करून सांगलें
की बाबा आपणाकूय जॉईन जावपाक जाय, आपणाकूय ह्या रेव्होल्युशनात वांटेकार जावपाक जाय. तो हरशीं युकेन आसलो, पूण तो एक उमेदीन सांगतालो की उलयतालो, रातचो उलोवप जाता जालें तेन्ना म्हणपाक लागलो आमचे खुबशे गोंयकार आसा, आमी तांकां एकटे हाडुया. आमी एकटे हाडुया आनी एकटे हाडून पळयता आसतना कितलेशे जाण गोंयकार हांगा युकेन एकटे जाले. हांव खरेंच ताका ह्या 2-3 दीस पयला, तो लास्ट 2 दीस पयलू 19 वरां ताणें काम केलें. 19 आवर्स ड्युटी केली, पण तो 19 आवर्स जावन म्हाका मेळपाक येयलो. हें डेडिकेशन रेव्होल्युशनरीचें. आयज तेजे सारके कितलेशे जाण आसा 19 वरां काम करून परत मेळपाक येयलो यश गोंयांत हांगा म्हणून. जेन्ना गोंयांत येता तेन्ना गोंयांत तो कितलोसो टायम दिता. हांगा अशे कितलेशे जाण हांगा एंटनी बाब आसूं, लॉरेन्स आसूं, रिवो आसतलो, बाकीचे कितलेशे जाण सालादार आसा. आमचो विली आतां उलोवन गेलो, हिलबर्ट आसतलो, आमचो एल्विस आसा, जावं आमचो बेन्सी आसा, अशे कितलेशे जाण साबार गोंयकार जे सॅक्रिफायस दिता, टायम दिता. टायम इज मनी. आयज खूब जाण म्हणटा पयशाक लागून आमी करता, कोण पयशाक लागून करना. आयज जे सगळे आपलो टायम काडटा, इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हांगा टायम काडटा, गोंयांत टायम काडटा. आयज रुमांड बाब आसा गोंयचो, आमच्या लागशीचो, तो कितलो आपलो हें दिता, उमेदीन सांगता म्हाका फोन मारता एक उमेद. आयज कितलेशे सगळ्यांची नांवां येवंक शकना, कितलेशे जाण हो सॅक्रिफायस दिल्लो आसा ते गोंया खातीर, गोंयची अस्तित्व उरपा खातीर. आनी हें जेन्ना आमी पळयता एक आमकां आनीक उमेद येयली, आमकां आनीक उर्बा येयली की बाबा हय आतां आमी करूंक शकता. नाव वी कॅन फायट वीथ दीस जे एडमिनिस्ट्रेशन आसा, हें जे कोण आयज डेमोक्रेटीक जो रिफॉर्म्स हाडपाक जाय, आमकां फुडें व्हरपाक जाय, तेजे कडेन आमी फायट करपाक शकता. कित्याक आमचे कडेन तो पावर आसा, आमी हे पावर बिल्ड जाता. तेन्ना आमी ल्हव बिल्ड करपाक लागले, लोकांक सांगपाक लागले, लोक आमकां सांगपाक लागले. आमी लेटरां गेली, आमी लेटरां काडून सगळ्या आमदारांक, त्या टायमारच्या आमदारांक दिली. त्या आमदारांक सांगलें की हें पासून 2 वर्सां काडपाक जाय, हें फुडें पास करपाक जाय. आमकां गोंयकारांचो हक्क जाय, आमकां गोंयकारांची फुडली पिळगी जाय. त्या टायमार कोणान आमचें आयकूंक ना, कोणान आमचें आयकूंक ना. पयलें अशें म्हणपाक लागले, अशें कॉमेडी दिवपाक लागले की बाबा तुमी जाय जाल्यार तुमी भितर या, मागीर तुमी उलया आनी तुमी पास करून दाखया, तुमी सरकारान येवन तुमी पास करून दाखया. खूब दूख दिसलें, कित्याक खूब जाणांचे सॅक्रिफायस आमचेच न्हू, आमी कोणूच न्हू, पण कितलेशे जाण आयज पासून हांगा उबो आसा, कितलेशे जाणांचे सॅक्रिफायसान घेवन हांगा उबो आसा. ते सॅक्रिफायस पळोवन म्हाका दूख दिसपाक लागलो की बाबा कितें जालां. आमी इतले टायम दिता, इतले काम करता, इतले लोकां कडेन वयता, लोक आमकां सांगता जाय म्हणून. तेन्ना आमी परत लोकां कडेन गेले, लोकांक विचारलें कितें जाय. लोक म्हणून जाय, करुया, करपाक जाय आनी तुमी फुडें सरा. जेन्ना लोकांनी बोलून दिलो तेन्ना आमी आमची पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करपाक दिली. जे आमी खुबश्यो आडकयिल्ल्यो वयर सकयल जाले, बट आमचे खुबशे बरे मागपी हेंच्यांनी आमकां खूब आदार दिलो. हें रजिस्टर करपाक लागून फुडें व्हरपाक लागून. आनी जो गोंयचो मोग आयज आमी पळयता की हे आमच्या भितरूच न्हू, सगळ्यां भितर आसा, पूण हो भायर काडपाची गरज आसा. आमी जेन्ना बॅक गेले आमकां खूब कमी टायम गावलो, इलेक्शनाक खूब कमी टायम गावलो. आमकां तुमच्या सगळ्यांचो जो हातभार लागलो गोंयांत येवन, स्पेसिफिकली कितलेशे जाणांनी गोंयांत येवन मतां मारली. कितलेशे जाण सोशल मिडियाचेर आपणाच्या फॅमिलीक फोन मारता, फोन मारून सांगताले, मेसेजी घालताले, सोशल मिडियाचेर व्हिडिओ काडटाले, सोशल मिडियाचेर व्हिडिओ काडून सांगताले की हय आमकां आरजी जाय, आमकां रेव्होल्युशन जाय, आमकां फुटबॉल जाय, आमकां पोगो बील जाय, हें येवपाक जाय आनी तेका लागून तुमचो सपोर्ट आसपाक जाय. एकामेकाक जेन्ना तुमी सगळ्यांनी सांगलें तेन्ना लोक भायर सरपाक लागले, लोक उलोवपाक लागले. गांवांनी जेन्ना आमी वयताले, आमी डोर टू डोर वयताले तेन्ना लोक सांगपाक लागले आपणाक ऑलरेडी युकेच्यान सांगलेलें आसा, आपणाक ऑलरेडी लंडनच्यान सांगलेलें, फॅमिलीच्यान सांगलेलें, स्विडनच्यान सांगलेलें आसा. हे लोक उलोवपाक लागले, लोक सांगपाक लागले. कितलो पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स. खूब जाण म्हणटा की युकेच्यान कितें जातलें, ते थंय गेल्या, ते आमचे ते भायर पावले. पण हांव तुमकां सांगता, आमकां खबर आसा की कितलो व्हॅल्यू ह्या गोंयकारांचो आसा. आयज हो व्हॅल्यू आमी दवरपाक जाय. जेन्ना हें पर्सनल ग्रोन अर्जंट आमी हाडपाचो एक निर्णय घेतलो की कशे भशेन हें करतले, इलेक्शनाक लढले, फुटबॉलाचो सिंबॉल गावलो, फुटबॉल सिंबॉलाचेर आमी रावले आनी त्या सिंबॉलाचेर एक झूज दिलें. खूब जाण आमकां खूब कितें म्हणटालो. हांव जेन्ना पार्टी रजिस्ट्रेशन करपाक दिल्ली गेल्लो तेन्ना एकट्या मनशान म्हाका म्हटलें, तोय
तो म्हणपाक लागलो गोवाचे पॉलिटिक्स जे आसा ते पॉलिटिक्स पयशांचेर चलता. तुम्ही कितें करपाक शकतले? तुम्ही आयज आसा तुम्ही कितें करूंक शकतले? आनी तो म्हाका विचारपाक लागलो तुमचे कडेन सद्याक पयसो कितलो आसा? तुमचे कडेन पयसो कितलो आसा? आमचे कडेन जाल्यार आमचे कडेन पयसो ना. आमकां लोक कितें कितें हेल्प करता, आमी जेन्ना सांगता कितें हाडपाक ते एक बारीक बारीक कितें हेल्प करता आनी त्या हितून आमची जे जर्नी आसा ती चलता. त्या टायमार तो म्हणपाक लागलो सॉरी म्हणूंक लागलो. तुम्ही म्हणूंक लागलो एकूय सीट हाडपाक शकची ना आनी तुमी फाशी पासून मतां काडपाक शकची ना. म्हाका खूब दूख दिसलें. रातभर त्या दिसा म्हाका न्हीद पडोंक ना. हांव हॉटेलान रावलो पण म्हाका न्हीद पडोंक ना रातभर की बाबा पयलूच आमकां कोणाक सांगलें तोय गोंयकाराक तो थंय सेटल जाला तें नाल्यार म्हाका अशें करून की कांय जावपाक ना. पण ते मनात आनी काळजांत दवरलें की बाबा ना करुया जातलें. लोक आसा आमच्या कडेन. आमी पळयला लोकांचे सॅक्रिफायस, आमी पळयला लोकांची दुकां, आमी पळयला लोकांचो मोग जो आयज आमकां दिसता तो हांवें पळयला, तो मोदीच्यान पळयला, तो विश्वेशान पळयला, तो तुमी सगळ्यांनी पळयला. हो जो मोग आसा त्या मोगाक लागून आमी या म्हणून ते काळजांत दवरून हांवें तुमच्या फुड्यान सांगता मात ते काळजांत दवरून तसोच गोंयांत येयलो. आमची पार्टी रेजिस्टर जाली, काम केलें, भोंवले डोर टू डोर, एकदा दोनदा घराघरांनी गेले लोकां कडेन. लोकांचो अपेक्षा कितें आसा ती जाणून घेतली. आनी तेन्ना 2022 इलेक्शन आमी जेन्ना लढले आमकां दिसलेलें की आमी खुबशी आमची सिटां येतली म्हणून. एक वाटेन इलेक्शनाची कावंटींग जाता, काटेकी टक्कर म्हणटा तशी, कित्याक आमी कोणा कडेन पयशे वाटूंक ना. पयशे नासतना झूज दिवप इतलें इझी न्हू. पण काटेकी टक्कर अशी आसली की लागीं पावलो हांव. दुसरे वाटेन म्हाका आयकूंक येता एक वाटेन तुट्टा भितरल्यान, दुसरे वाटेन आयकूंक येता आमचे एकटो वाडटा म्हणून. दूख दिसपाक लागलें की सगळे शंटा. म्हाजी गॅरंटी म्हाका दिसूंक ना. म्हाका लास्ट मुमेंटान दिसपाक लागलें की हय आमचें कांय जायना. बट तेन्ना एक ज्योत कशी पेटली त्या टायमार हांव निवडून येयलो. व्हेरी स्मॉल मार्जिन. भायर सरकारान उतरां घातली 28 वर्सांचो तरणाटो. खूब जाण म्हणटाले कांय जावचें ना, कांय करचें ना. पण भायर सुद्दां उतरां जाल्ली. जो अपेक्षा, जो स्पिरीट, जो होप ह्या तुमी सगळी गोंयकारांनी आमचेर दवरिल्लो ती उमेद म्हाजेर जबाबदारी आखी पडली. म्हाजेर सारको साबार जो लोकांक जाय, लोकांक कितें उलोवंक जाय ते म्हाजेर पडले. आनी हांव सामको आबूज जालो. म्हाका कांय कळना कितें जालें तें. त्या टायमार म्हाका दिसपाक लागलें की फुड्यान कितें जातलें. हांव एकटोच आसा, एकटोच कितें करूंक शकता. एक भितूरल्यान हें जालो. पण आमच्या कडेन जे आसले सगळ्यांनी काम जे केल्लें तेजी एक म्हाका खानाचेर वजें कशें. म्हणल्यार तेंच्यांनी जें डेडिकेशन दिलें, आख्खे गोंयकारांक जें डेडिकेशन दिलें तो पेज म्हाज्या खानाचेर त्या टायमार पडलो. निवडून येवन जेन्ना भायर सरलो तेन्ना एकूच सांगलें की जे पर्सनल ओनरशीप आसा ते डिफायन करपाक काम करपाक जाय. ते म्हणपाक लागले तूं एकटोच आसा, तूं एकटोच निवडून येयला, कितें करतलो, कसो तूं पर्सनल ओनरशीप डिफायन करतलो, कसो तूं सांगतलो. तुजे कडेन तो पावूच आसचेना. फकाणां मारपाक लागले स्टार्टिंग. भायर सरले लोक सगळे उमेदीन, गोंयकार सगळे उमेदीन. एक आमदार येयलो, एकटो तरी भितूर सरलो. एकटो तरी भितूर ते पाव धरले ह्या विधानसभेन. थोडे म्हणटा हे करतले कितें, हेचेर करपाक कितें जाता. हे बेश्टे बोवा मारपाक, हे सोशल मिडियाचेर करपाक. आयज थोडे म्हणटा सोशल मिडियाचेर टायप करतले. सोशल मिडियाचेर सपोर्ट आसा. हो सोशल मिडियाचो सपोर्ट न्हू. हांव तांकां सांगपाक सोदता आयज सगळे हांगा येयले पळय हे गोंयकारांचो गोंयचो मुवाडो गेला. खूब जाण आमकां म्हणटा अजून पर्यंत मारता की बाबा सोशल मिडियातून आरपीएन युकेचे लोक आसात म्हणून सोशल मिडियाचेर. आयज हे गोंयकार आनी तेकाच लागून जेन्ना
तुम्ही सगळ्यांनी आमकां मोग दाखयलो. ह्याच मोगाक लागून हांव येयलो तुमकां. म्हाका पयलीं येवपाचें हांव सॉरी म्हणपाक सोदता कित्याक म्हाका टायम मेळोना, कारण खुबशीं कामां ज्या मतदारसंघात निवडून दिलो, लोकांनी निवडून दिलो, गोंयकारांचो कामां जावं एसेंब्लीची कामां आसली ती सगळीं करून आनी तुमकां बरें तुम्ही सगळ्यांनी आपलो मोलादीक काय तुम्ही कितें आपणाचो रिसोर्सीस आसा, तुम्ही आपले कितें आसा काम धंदो सोडून गोंयांत कितलेशे जाण येयले, तुमकां खरेंच नाजाकान देव बरें म्हणटा की तुम्ही मतां मारून गोंयची सगळ्यांकून लार्जस्ट रिजनल पॉलिटिकल पार्टी निवडून हाडली. जेन्ना लार्जस्ट रिजनल पॉलिटिकल पार्टी एक धपक्यार म्हणल्यार एकूच इलेक्शनाक हाडप म्हणजे इट इज नॉट इजी. पयशांचो पयसो, लाखांनी करोडांनी पयसो, तुम्ही जाणा गोंयांत कितें चल्लां तें. बिल्डर पयशे दिता, कसिनो दिता, आनी कोण दिता, पयशे इलेक्शनाक घालता आनी लोकांक काबार करपाक. मात तेन्ना हितूंतल्यान चिंतलें की लोकांची अपेक्षा आयज म्हाजेर येयल्या, कितें तरी करपाक जाय. म्हाकाय खबर ना एसेंब्ली कितें, एसेंब्ली कशी चलता, कोण आसा. पयलीं स्टार्टींग हांवूय भियेतालो की कितें जातलें एसेंब्लीक. मात एक हें जालें की बाबा ह्या कशें हें कोगो बिलाचेर घालपाक जाय. फर्स्ट टायम घातलें कोणाक काय करूंक ना. पयल्यार म्हाका तोंड मारपाक लागलें. मानलें काय ना? तूं कितें उलयता रे? एकटो उठलो फाटल्यान, तूं कितें सांगता रे म्हणून. तुका खबर तरी आसा हें कितें हाडला पळय म्हणून. तुमकां काय कितें नॉलेज आसा? सीएम त्या टायमार उलोवपाक लागलो, सुरेश तूं कितें करता, कितें हें हाडला मिस्टेक कित्याक हें ना, हें चलना ना. कित्याक बील जें आसा तें बील जेन्ना आमी इंट्रोड्यूस करता तें लेजिस्लेटिव्ह गव्हर्मेंटा कडल्यान भितर येवपाक जाय, इंट्रोडक्शनाक येवपाक जाय. म्हाका त्या टायमार उलोवपाक पासून दिवना. जेन्ना पयले एसेंब्लीक जे प्रॉमिस आमी तुमकां सगळे गोंयकारांक केल्लें की आमी पयले एसेंब्लीक पासून फोन बील जें आसा तें मांडटले, तेन्ना नाकारलें. कित्याक तें एक कोर मुद्दो तो आरजीचो आसा तो पासून फोन करचें. तेन्ना ते नाकारले. तेन्ना म्हणपाक लागले, फोकाळ्या मारपाक लागले, मिनिस्टर हे ते उलोवपाक लागले. हो कितें उलोवपाक येयला, हो कितें सांगपाक येयला. बसून म्हाका हें केलो, धांवडयलो, भायर घातलो. तूं कित्याक काळजी काय उलोवनाका म्हणपाक लागले. म्हाका हांवें दील धरून सोडूंक ना. आमी कोणाकूच दील सोडूंक ना. आमी सगळे चिंतपाक लागले, हय पासून फोन करचें, कशें तरी आमी हाडपाक जाय, कशें तरी उलोवपाक जाय. उलोवनी तेजें डिस्कशन स्टार्ट जालें. बरे एडवायझर बरे आजोबार आनी कोण उलोवपाक लागले. कोणाक म्हणपाक लागले, स्ट्रेट सांगपाक लागले, ना हें अनकॉन्स्टिट्युशनल, हें चलपाचें ना, हें अधिकारान ना, हें हितून ना, हें तितून ना. आमी तरी पूण दील सोडूंक ना. आमी म्हटलें हय आमचो जो हें आसा, आमी म्हटलें तुमकां समज आमचे पासून गोल वचून मान्य जाना तुमचे हाडा. गोंयकार कोण तो डिफायन करपाक तुमचे हाडा, तुमी सांगा. कोण हाडपाक रेडी नासलो, कोणूच सांगपाक रेडी नासलो कसलो गोल वचून कोण तो. सगळे भियाताले. कित्याक भियाताले? फक्त वोट बँकाक लागून. तुमकां खबर आसा आयज कितलींशीं हांगा कातरां म्हणून गेले, त्या कातरांनी तेंच्यान सांगलें की कशें गोंय काबार करता. फक्त वोट बँक जाय, आपली कशी वोट बँक साल्वार करपाक जाय, तेका लागून कशेंच हे पासून फोन वचून हाडपाक रेडी नासले. जेन्ना आमी तरी पूण सोडूंक ना. आमी होप धरलो की बाबा हय आमकां पासून फोन वचून जाय. हे निजाचे गोंयकार कोण हे उलोवपाक जाय, उलया. कळपाक जाय आमकां तुमी कोण आसा निजाचे गोंयकार. आसा काय ना काय काबार जाले, सोंपले, हेंय कळपाक जाय. सो तेन्ना आमी चिंतलें की परत घालुया. आमकां बील लागूना, आमकां रेजोल्युशन लागलें. एक देवाची देण म्हणून, कित्याक ते लॉर्ड्सान काडटा, जशी लॉटरी काडटा तशी लॉर्ड्सान काडटा. त्या लॉर्ड्सान आमचे पर्सनल गोल वचून डिफायन करचें म्हणून आमचो रेजोल्युशन आहलें. आनी आतां म्हाका 500 वर्स पयलीं तुषार म्हणून एकटो भुरगो उलोवन गेलो आतां, थंय तेंच सांगलें. ताका तारीख पासून याद आसा, 19 जुलय. आयज त्या भुरग्याक तारीख पासून याद आसा. म्हटल्यार तुमी चिंता की गोंयकारांक त्या पर्सनल गोवन योजना कितली व्हॅल्यू आसा ती. 19 जुलय तो हांगा आसा, फॅमिली आसा, पण गोंयांत कितें जाता तेजी तारीख याद आसा. 29 जुलय जे आसा त्या दिसा हे पर्सनल गोवन डेफिनेशन 2025 हें एसेंब्लीन मांडलें, घातलें. आयज पासून गोवन वर्जन उलोवंक जाय. म्हाज्या रागांत ज्या
पासून गोवन अर्जुनाक लागून आमी इतले दीस रात केले. म्हाका ते उलोवपाक जाय. आमचे सगळे मनोज परब आसूं, विश्वेश नायक आसूं, अजय कोलकर आसूं, लुसियो रमकान सगळे वांगडा आमी उलयतात कशें करतले. आमी दोन सांगताले ते तीन सांगताले. कितें व्हडली डिबेट जातली कित्याक पासून गोवन अर्जन बारीक न्हू. कितें डिबेट जातली, कशें उलयतले, कितें उलयतले कोणाक काय खबर ना. ते कितें सांगताले आमी कितें सांगताले काय खबर ना. पण आमी धरलो. म्हाजेर परत जे वजें म्हणल्यार पेज जो खानाचेर आसा आनी हो खानाचेर पेज म्हाजो एकट्याचो न्हू. जे साबार गोंयकार आख्या वर्ल्डान आसा. कित्याक पासून गोवन अर्जन फक्त गोंयांत आसा तो न्हू. पासून गोवन अर्जन आख्या वर्ल्डान जो आसा तो पासून गोवन अर्जन ह्या सगळ्या गोंयकारांचो, निजाच्या गोंयकारांचो जो पेज आसा हो म्हाज्या खानाचेर आसलो. त्या टायमार आमी सगळे डिस्कशन केलें. आमी त्या टायमार उलयले. आमी सांगले म्हाका पयलीं बिहार दिल्ली कितें जातलें. आमी रेडी केले. मनोज सांगता, विश्वेश सांगता, अजय सांगता, आमचो लुसियो सांगता, सगळे उलयता, सांगता, एक सांगता. म्हाजी तकली सारकी हें जाली कितें करतले. ते सायडीन 33 रुलींग पार्टीचे आमदार आनी ऑपोजिशन सपोर्ट करतले तेय खबर ना. उलयतले खबर ना. फुडल्यान जे वेल नोन एक्सप्रेस मिनिस्टर सीएम ते फुडल्यान आसा आनी हांव नवीन आमदार. तुमच्या म्हणटा नवीन आमदार देवा एमएलए. ज्या टायमार थंय गेलो एक दिसलें म्हाका की देवाक उलो मारलो. देवाक आर्गां दिली. देवाचे पाव पडले. एक विश्वास दोळे धापले. कितें जाता तें जावं म्हणलें. पण गोंयकाराक लागून त्या दिसा झगडटलो पडले. भितून तातूंत भायर आसूं हो दीस म्हाजो आसा आनी त्या दिसा गोंयकारांक रिप्रेझेंट आवडटा. आनी जेन्ना सगळ्या गोंयकारांनी म्हाजेर ही अपेक्षा दवरली आसा, आमच्या पक्षान म्हाजेर अपेक्षा दवरली आसा, रेव्होल्युशनरी गोवन सगळ्या वांगड्यांनी म्हाजेर अपेक्षा दवरली आसा ती झूज म्हणून झगडटलो. जे वॉर झोनांत आसा त्या भशेन वॉर झोनांत कशे भशेन हें मांडपाकूच जाय. कितें जाता तें जाता. आनी त्या दिसा जेन्ना उठलो हांव तें तुमी मागीर सगळ्यांनी पळयलां. ही हिस्ट्री आसा. कित्याक पयले फावट इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा फर्स्ट टायम चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा हेणें सांगचें पडलें, हेणें उलोवचें पडलें. हांव उलोवच्या पयलूच कित्याक तेज्या भितरूच तितलीच भिरांत आसली, तेज्या भितर तितलेंच हें आसलें की बाबा कितें जातलें. हांव उलोवच्या पयलूच तो सांगपाक लागलो हें ऑलरेडी डेफिनेशन आसा म्हणून. आसा काय ना. गोंयच्या चीफ मिनिस्टरान त्या टायमार सांगलें की हें डेफिनेशन ऑलरेडी आसा. पासून गोवन अर्जन आसा. तूं आनी कितें डिस्कस करता. म्हाका भितरल्यान दिसपाक लागलें हो कितें सांगता. आयज खंय येयला कितें जालें. त्या टायमार परत उलोवन सांगलें म्हाका डिस्कशन करपाक दिवना. जेन्ना रेजोल्युशन लागता डिस्कशन करपाक जाय, डिस्कशन उलोवपाक जाय. हांवें डिमांड केलो की म्हाका उलोवपाक दिवचो. उलोवपाकूच दिवना. जेन्ना हांव उलयलो तेन्ना तांकां सांगलें थोडो वेळ म्हाका उलोवपाक टायम दिलो. तेन्ना तांकां सांगलें एकूच सांगलें की जेन्ना तुमी आसा म्हणटा पासून गोवन आसा म्हणटा जाल्यार हें पासून गोवन अर्जन तुमी कित्याक बाकीच्या हाका लायना. जेन्ना आमचे जागे आसा, आमचे धंदे आसा, आमची कामां आसा, आमचे स्किमी आसा, ह्या हाका तुमी कित्याक लायना. एक टायमार तुमी म्हणटाले पासून गोवन अर्जन जे आसा ते अनकॉन्स्टिट्युशनल. व्हडले जे सांगपाक लागले की बाबा पासून गोवन अर्जन अनकॉन्स्टिट्युशनल. बट आयज म्हाका आयज अभिमान जाता आनी तुमचो अभिमान जाता. कित्याक आयज खुबशे पॉलिटिशियन जे पॉलिटिशियन एक टायमार आमकां तोंबडे मारताले, एक टायमार आमकां फोटींग म्हणटाले, हे फोटिंगिरी करता म्हणटाले, अनकॉन्स्टिट्युशनल म्हणटाले. तेच पॉलिटिशियन आयज तेंच्या तोंडांतल्यान पासून गोवन अर्जनाचें नांव येयलें. ह्या गोंयकारांची जे गोंयकार साबार गोंयकार आख्या वर्ल्डान आसा तेंची विक्ट्री. आनी तोच नेट धरून आमी दुसरे आमचे बील हाडले ते गोवा लँड प्रोटेक्शन बील. आमी गोवा लँड प्रोटेक्शन म्हणटा कित्याक आयज गोंयांत तुमी पळयात दोंगर शेतां भाटां सगळीं काबार जाता. आयज कितले शेतां म्हणून गेले, कातरांनी सोंपले जाले. पण हे काबार जाता म्हणून मोगी रावपाचे, आमी ते पळोवपाचे. आनी तेका लागून आमी चिंतलें की
बाबा एका लागून कायदो जाय, आमचे जमीन जागो सगळे उरपाक जाय आनी उरना कारण आमी सुकले, आमी कामाक जाले. ते कायदो जेन्ना जाले तेन्ना कोणाकूच मानना, अजून पर्यंत कोणाक मानना. आनी आमी खबर ना कित्याक मानना, कित्याक तांकां कोण तरी येता दिल्लीच्यान येता, UP बिहारी येता आनी तांकां जे जागे आसा तेंच्या जाग्याची कॉस्टिंग आसा ती वाडीत रावता. कित्याक लागून आयज तुमी हांगा कित्याक येयल्या? आमी दुसरे तिसरे बील हाडले ते वॉटर कन्झर्वेशनाचे, म्हळ्यार उदक जे आसा उदक आयज कमी जाता, उदक कमी जाता ते सारवा करपाक जाय, उदक ताका लागून आमी हाडले कायदो हाडलो. तर हे सगळे हाडलो कित्याक आमचे जे सहभोंवतणीचो एनवायरमेंट जो आसा तो प्रोटेक्ट करपाक, हे म्हणजे लिगे उरपाक. आयज फाल्यां आमचे भुरगे आयज हांगा कितलेशे माणकुलेचे भुरगे आसा, ह्या भुरग्यांक फाल्यां ते गोंय दिसपाक जाय, ते गोंय कशें आसा म्हणून. ते मेट्रो सिटी जाल्या म्हणून दिसपाक नाका, थंय फाल्यां व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंगो जाता म्हणून दिसपाक नाका, ते बरें गोंय आसा म्हणून दिसपाक जाय, आमचे गांव आसा म्हणून दिसपाक जाय. आनी ताका लागून हे सगळे कायदे आमी मांडले. आमी इतले सगळे काम कित्याक लागून आनी कितें एक हें आसा सॅक्रिफायस लोकांचे आसा, तुमच्या सगळ्यांचे सॅक्रिफायस आसा, कित्याक लागून एकूच माय मोगाचें गोंय, गोंय फुडल्या जनरेशनाक वचूंक जाय. आनी म्हाका हांव हांगा येयला आयज गोंयकारांनी जो मोग म्हाका दाखयला तितून म्हाका खरेंच दिसता की गोंयकार जो आयज उर्मेन आसा आनी एक जिलान आसा, एक पावरान आसा, तो आनीक पावरान येतलो. जेन्ना हांव एअरपोर्टा वयल्यान लँड जालो तेन्ना हांव उमेदीन जालो की कितले लोक येयल्या मेळपाक, हांव खबर ना इतले लोक येतले म्हणून. पण कितलेशे गोंयकार एअरपोर्टाचेर येयले म्हाका वेलकम करपाक. इत्रोचेर गेलो, मागीर स्विडनाक गेलो, स्विडनाक कितलेशे लोक सगळे म्हाका आपयता, एक मोग दाखयता, एकामेकाक हें करता, ग्रिटींग दिता, हॅपीनेस फील जाता. म्हाका खबर नासलें दुसरे कडेन ब्रिज वॉटर म्हणून आसा थंय आपयलो, आमकां थोडेच खबर नासलें, थोडे ब्रिज वॉटर म्हणून थंय आपयलो, थंय कितलेशे लोक येयले, कितलेशे गोंयकार मेळ्ळे. आमी आयज सकाळचो म्हटल्यार तो प्लॅन बसून जालो, म्हाका थोडे म्हणपाक लागले ना तुजो प्लॅन ना, तूं थंय रावयता. आनी ताका सांगलें गोंयकार जेन्ना मोगान आपयता तेन्ना म्हाका वचपाकूच जाय. आनी हांवें सकाळी उठून हांव ब्रॅकली म्हणटा थंय गेलो, थंय आमच्या हांगासले फॅमिलीचे भशेन गोंयकार आसा, थोडे आसा पूण आसा. थंय वचून तांकां मेळलो, हेरो आसूं, फ्रेंडम आसूं, बाकीची कितलेशे कडेन एरिया जे आसा थंय थंय मातसो पावलो, लंडन सिटीन गेलो मातसो. आयज फॅमिली हांगा तुमचे कडेन आसा, सावथान आसतलो, स्कॉटलँड आपयलो लोकांनी. हो लोकांचो मोग, हो गोंयकाराचो मोग. आनी हो गोंयकाराचो मोग जो आसा हो वाडोवपाक जाय, आमी एकामेकाक सांगपाक जाय, आमी मेसेज पावोवपाक जाय की बाबा गोंय आमकां राखपाक जाय. आयज तुमी कशें करतले? आयज खूब जाण म्हणटा की युकेन रावन ते युकेचे गोंयकार कितें करतले. हांगा थोड्या उलोवन गेले की गोंयकार जे आसा तेजी फॅमिली आसा, कोणाय डिपेंडंट म्हणून आसा, तेंचे ओवरसीज सिटीजन तेंका वोटींग आसा, ते गोंयांत येवन मत मारपाक शकतात, गोंयांची चेंज जी आसा ती करपाक शकता, आपणाच्या फॅमिलीक सांगपाक शकता. आपणाच्या फॅमिलीक जेन्ना सांगतले त्या टायमार ते मतां मारतात. जावं सोशल मिडियाचेर अवेरनेस करपाक शकतात, ते खूब जाण करता. हांव मागता सगळ्या कडेन हांवें जमलेलें की सोशल मिडियाचेर अवेरनेस करची, कातरांनी, तियात्रांनी, नाटकांनी ह्यो मॅसेजी पावोवपाची गरज आसा. एक तुमकां मागता की तुमी हांगा आसा पूण गोंयांत आयज भायले कोण कोण येवन इन्वेस्ट करीत आसा. हांव मागता तुमचे कडेन एक अपील करता की तुमी येवन गोंयांत इन्वेस्ट करा, जाग्यांचेर इन्वेस्ट करा, प्रॉपर्टीचेर इन्वेस्ट करा, तुमी समज धंदे आसा धंद्याचेर इन्वेस्ट करा, बिझनेसाचेर करा. ट्राय टू इन्वेस्ट इन गोवा. गोंय परक्याच्या हातीक दिवया नाका, गोंय आमच्या हातीक दवरुया. आयज कितें धंदो करपाक जाय, स्कील डेव्हलपमेंट करपाक जाय, ती एंटरप्रिनरशीप आमचो बिल्ड करपाक जाय, एकामेकाक हातभार लावया, आमची फॅमिली कशी आमी सगळे एकटे रावया, गोंयकार म्हणून एकटे रावया. हें केलें नाल्यार गोंय उरतलें, नाल्यार आयज तुमी पळयता की कशें गोंय काबार करपाक लागला. आयज जो सीएमाचो स्टेटमेंट, आयज सीएमान एक स्टेटमेंट केलो की बाबा 2-5 वर्सां जालीं म्हणटा की मायग्रेंट इन्फ्लुएन्स कांयच ना म्हणून. आतां तुमी चिंता, आयज म्हाकाय हांसपाक येयले, तुमकां जशें हांसूंक येलें तशें म्हाकाय हांसपाक येयलें. 5 वर्सां जालीं म्हणटा की मायग्रेंटाचो कांयच इन्फ्लुएन्स ना.